पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो, फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाचे मानान उमो घेवूंक आमकां दोनया देवान फावो केला. तशेंच बागीवन फ्रांसीस शावेराचे दोबाजीक परबेक आमी तयार जाताना आयच्या सेवा धर्माचो विशय निराशीपणान जियेतोल्या क्रिस्ती बरवशाचे साक्षीदार आमी. बागीवन फ्रांसीस शावेर जेजूच्या मोगान पडून त्याच ओकोण बावाटान आपले जिवीत शुभ वर्तमान परगोटूक ताणें करचिले. आमच्या सोम्या जेजून ल्हान दुबळ्याक जिवितांत कोश्ट्रा सोंसतोल्याक भायर काळोखान जियेतोल्याक उजवाडांत हाडून तांकां मोगान आपणायली. जेजूच्या पावलांनी चलून बागीवन फ्रांसीस शावेरान समाजाचे देगेर आसलोल्याक सांडलोल्याक बोरवोसो नासलोल्याक आनी निराशीपणान जियेतोल्याक हेच बोरवोशाचे शुभ वर्तमान परगोटले. तशेंच आमी उत्सवीक वरोस 2025ची तयारी करतना जेजूचो उलो कानार घेवन बोरवोशाची मनशां आमी जावूंक निराशीपणान जियेतोल्या सोवे जेजूचो मोग आनी शांती वाटूक बागीवन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची देख घेवन आमी कोरे आनी ओकोंड क्रिस्ती बोरवोशाचे गोवाय आमच्या दिसपट्या जिवितांत जावूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी चिंचिणी वाराडांत आसलोल्या फिरगोजांतले यादनीक भाव मोटवाशी बाबा भयणां आनी फिरगोजकारां रोमारी घेवन बागीवन फ्रांसीस शावेराचे 3ऱ्या नोवेनाक हांगा एकठांय जाल्या. आमच्या चिंचिणी वाराडाचेर, आमच्या गवळीक वावराचेर, आमच्या कुटुंबांचेर, भुरग्या बाळांचेर, परदेसान वावर करतल्यांचेर, तारवट्यांचेर, आमच्या धंद्याचेर बागीवन फ्रांसीस शावेरान ताचे विनवणेन जेजून वेगवेगळ्या भासांनी आमचेर आशिर्वाद घातला. आयज ह्या दिनवासणेच्या मोनान आमी हांगासर हे मिसाची भेटेंत वांटो घेता. आनी आयचो विशय निराशीपणान जियेतोल्यांक आमी क्रिस्ती भावार्थी साक्षीदार म्हणून उगडास करता. बागीवन फ्रांसीस शावेर निराशी जाल्ल्यांक ताणें देवाचें उतर परगोटलें. तांकां संस्कार वांटून देवाची कृपा दिली. एके भाशेन तांकां जेजू दिलो. आयज आमकां सगल्यांक ताचे विनवणेन जी कोण निराशीपण भोगतात, डिस्करेज जाल्लीं आसात, तांकां एनकरेज करूंक, तांकां मोटिवेट करूंक आमच्या बऱ्या उतरांतल्यान, आमच्या बऱ्या करण्यांतल्यान हो आयचो विशय आमकां जोण एकल्याक उगडास करता. तोरेंच देणें आम्हा सोमेस्तांक फावो कर म्हणून बागीवन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन जेजू लागीं मागुया. आनी हे वेळार इश्टानो, कांय पावटी आमी चुकल्या. आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या कोरण्यांतल्यान घोडे आमी दुसऱ्यांक हट केल्यात, दूख वयल्यात, निराशी तांकां केल्यात, ओज्याच्या भारांत तांकां चेपयल्यात. हे आमच्यो सुखताये खातीर दुसऱ्या आमच्या पातकांच उगडास करून देवाचे बोगसणे मागुया. सगलीं बराबर हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वेडा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध,
o moso oprat, o moso bobod oprat, e pasot bayon sodan sankvar marik, sogle देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. ओगेपणान आमच्या गरजे पासत मागुया. मोगाल बापा, तूं मोई पासान फावो करताय ते आत्मीक ओकोद ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवून कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुआवान नदर मारली आनी एक दोवें कूप म्हाका दिश्टी पडलें आनी ताचेर बसलोलो कोण एकलो मनशाच्या पुता सारको. ताचे तकलेर एक भांगाराचो मुकुट आनी हातांत दारीचो एक विळो आसलो. तेन्ना आनी एक देवदूत मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कुपाचेर बसून आसलो. ताका ताणें व्हडल्यान म्हणलें, तुजो विळो लाय आनी लूं, कारण लुवणेचो वेळ पावलो आनी पीक तयार जाला. उपरांत कुपाचेर बसलोल्यान आपलो विळो संवसाराक लायलो आनी संवसाराची लुवणी केली. तेन्ना स्वर्गार वेल्या मंदिरांतलो आनी एक देवदूत तसलोच दारीचो विळो घेवन भायर सरलो. त्या मागीर उज्याचेर अधिकार आसलो आनी एक देवदूत वेदी वेलो भायर सरलो. ताणें दारीचो विळो आसलोल्यांक व्हडल्यान सांगलें, तुजो दारीचो विळो लाय आनी संवसाराचे दाख वेलीचो दाखो कातोर, कारण दाखो पिकल्यात. तेन्ना देवदूतान आपलो विलो संवसाराक लायलो. संवसाराच्यो दाख वेलीच्यो दाखो कातरल्यो आनी देवाच्या रागाच्या व्हडल्या सोऱ्या गाण्यांत घाल्यो. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. प्रितुमेची मनसोबी सर्वेस्पर करूंक येता. आनीक कोण म्हणया, प्रितुमेची मनसोबी सर्वेस्पर करूंक येता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजून सांगात,
ताणें थीर केला संवसार नितीची ताची राजवट जबाब प्रितुमेची मनसोबी सर्वेस्पर करूंक येता स्वर्ग सगलो आनंद भोगूं उल्हासूं सगलो संवसार खूब बोरला दर्या सागर आयकूं दी ताचो गणगण जबाब प्रितुमेची मनसोबी सर्वेस्पर करूंक येता फळां सयत पिकाल जमीन बुरकुटू आनंद भरीत रानांतली सगळीं झाडां मुरगोटू खुशाल भरीत जबाब प्रितुमेची मनसोबी सर्वेस्पर करूंक येता मनसोबी प्रितुमेची सगळी नीत संवसाराची पर्जांची करच्याक जोडटी परमेश्वर हो बळे येता जबाब प्रितुमेची मनसोबी सर्वेस्पर करूंक येता उद्गाराक शुभ वर्तमानां सगळीं उबी रावया सुमी म्हणटा मरोपर्यंत विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान देव मंदिराची गजाल करून ते कशें उत्तम फातरांनी आनी भक्तिदानांनी नेटयला म्हूण सांगतल्यांक जेजून म्हळें तुमी जें पळयतात ताच्या फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले ते सामके मोडून उडयतले तांणी ताचे लागीं विचारलें गुरुजी हें केन्ना घडटलें आनी हें घडोवंक लागच्या सुमाराक कसली खुणां जातली ताणें म्हळें तुमकां कोणें फटयना जावंक चत्रायेन रावात तर जायते जण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले तुमी तांच्या फाटल्यान वचूं नाकांत तुमी झुजां आनी बंधनाची खबर आयकोसा तेन्ना आकांत नाकांत हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें पूण शेवट रोखडोच येवचो ना मागीर ताणें तांकां सांगलें राष्ट्राचेर राष्ट्र आनी राज्याचेर राज उप्रसतले हांगा थंय व्हडली भुंयकांप जातली वैश्येच्या पिडां येतली आनी भूक पडटली अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिश्टीक पडटलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जायते वर्सां आदीं एक घोव आपले बायलेक म्हणूंक लागलो सिम नासलो मोबायल मोग नासलें बायल आसूं ना आसूं कांयच फायदो ना हें आयकून बायल रागार जाता आनी बायल घोवाक म्हणटा पिडार जालो घोव बेबदो जालो घोव आसूं ना आसूं कांयच फायदो ना
हे आयकलो एक पाद्री त्या घोवाक आनी बायलेक म्हणटा, पती आनी पत्नी मदें ना तर बरवसो, एकामेकांक ती दिना तर आसरो, तुमचें जिवीत जाता कसरो. पती आनी पत्नी मदें ना तर बरवसो, एकामेकांक तुमी दिना तर आसरो, तुमचें जिवीत जाता कसरो. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज आमी फ्रांसीस शावेराच्या मनाक तिसरे दिसाचे नोवेन संभ्रमतना आमकां विशय दिले आसा, निराशीपणांची येतल्यांक क्रिस्ती बरवसाची साक्षी आमी. फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत आमी पळयता, तो स्पेनांत जल्मालो पूण बरवसो दिवंक तो एशियांत आयलो. काळोखांत जियेतल्यांक एक उजवाड कसो तो आयलो. पातकांत जियेतल्यांक पातकांतान भायर काडच्याक तो आयलो. बरवसो सांडलेल्यांक, निराश जालेल्यांक एक बरवसो कसो तो आयलो. भावार्थ नासलेल्यांक भावार्थ दिवंक तो आयलो. कश्ट दूख मरणा लागून निराश जालेल्यांक तो बुजवण दिवंक एक साक्षी कसो तो आयलो. आज आमी क्रिस्ती बरवसाची साक्षी कशी जिवन आसांव गाय. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्या, जेजू त्या लोकांक वॉर्निंग दिता, म्हज्या नांवान जायते लोक येतले, तांच्या फाटल्यान तुमी वचनाकांत. राष्ट्र राष्ट्राचेर, राज्य राजाचेर झुजतलो, तुमी आकांत नाकांत. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज संवसाराचेर आमी एक नदर मारली जाल्यार आमी पळयता, आमच्या जिवितांत वॉर्निंग जाला नॉर्मल, पूण मनशाचें जिवीत जाला अबनॉर्मल. वॉर्निंग जाला कॉमन, पूण वॉर्निंग फॉलो करचें जाला अनकॉमन. त्या देखून मनशाचें जिवीत जाला अबनॉर्मल. पळया, सिगरेटीच्या पॅकेटीचेर बरोवन आसता, स्मोकिंग कॉजस कॅन्सर, पूण स्मोकिंग करचें सोडिना. वॉर्निंग, डोंट केअर. सोऱ्याच्या बॉटल आमकां म्हणटा, लिकर इज इंजुरियस टू हेल्थ, पूण सोरो सोडचें ना. रस्त्यार आमी सायन बोर्ड पळयता, गो स्लोली, वर्क इन प्रोग्रेस, पूण आमी डोंट केअर म्हणटा. स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स म्हणलो बोर्ड पळयता, पूण स्पीडार वेचें सोडिना. आमी म्हणटा आय डोंट केअर. वॉर्निंग आमच्या जिवितांत डोंट केअर करता. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, पूण देवाच्या उतराक आमी डोंट केअर म्हणचें न्हय, बगर देवाच्या उतरा प्रमाणे, देवाच्या उतराचेर बरवसो दवरून जियोंक जाय. दुसरे सुवातेर आज जेजू आमकां बरवसो दिता. कश्ट दूख येतलेस, पूण तुमी आकांत नाकांत. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, मनीस ह्या संवसारांत आसा सर, कश्ट दूख मरण येतलेस, पूण देव मनशाच्या जिवितांत आसा सर, मनशाक बुजवण मेळटलीस. मनीस ह्या संवसारांत आसा सर, मनशाक मरण येतलेंच, पूण देव मनशाच्या जिवितांत आसा सर, मनशाक मरणांतावन पुनर्जिवनपण मेळटलेंच. ते देखून देवाच्या उतराचेर आमी भरवसो दवरूंक जाय. आज आमी देवाच्या उतराचेर भरवसो दवरून जिवन आसांव गाय. आज आमी पळयता, जायते फावटी देवाचे उतराचेर भरवसो दवरूच्या बदलाक दुसऱ्याचे वस्तूंचेर आमी भरवसो दवरता. जायते वर्सां आदीं
एकलो म्हजे कडेन आयलो आनी म्हणूंक लागलो, ब्रदर तुवें कॉम्प्लेन पिवंक जाय आसलें, तूं लांब जाता आसलो, कॉम्प्लेन पिवंक जाय आसलें, लांब जाता आसलो. हांवें ताका म्हणलें, अंकल तूं जाणटो जाला, संतूर पुजार करूंक जाय आसलो, तूं जाणटो जायना आसलो. वय म्हज्या मुखार भावानो आनी भयणीनो, आज आमी एडवर्टायजमेंटाचेर भरवोसो दवरता. संतूर पुजार करून जाणटो जाता तरी आमी उजार करचें सोडिना. कॉम्प्लेन पिवन लांब जायना तरी कॉम्प्लेन पिवचें सोडिना. पूण जेजू आज आमकां म्हणटा, कश्ट दूख मरण येतलेंच, पूण तुमी बरवोसो सांडिनाकांत. पूण कश्ट दूख मरण येतना आमी बरवोसो सांडटा, देवा तावन पयस वेता. आज क्रिस्तांव जालीं आमी देवाचोय बरवोसो दवरूंक जाय आनी तो बरवोसो दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आज आमी एकामेकांक बरवोसो दिवन आसांव गाय. आमी जायते फावटी आमी पळयता, क्रिस्तांव जालीं आमी एकामेकांक दिवंक जाय सूख, पूण जायते फावटी आमी दिता दूख. क्रिस्तांव जालीं आमी एकामेकांक उगडोवंक जाय दार, पूण जायते फावटी आमी दिता रागान एकामेकांक मार. क्रिस्तांव जालीं आमी एकामेकांक दिवंक जाय आदार, पूण जायते फावटी आमी दिता एकामेकांक बेजार. क्रिस्तांव जालीं आमी एकामेकांक दिवंक जाय मोग, पूण जायते फावटी आमी दिता राग म्हणलो रोग. कित्याक लागून आमी देवाचेर बरवोसो दवरिनासतना दुसऱ्याचे वस्तूचेर बरवोसो दवरून आसा. गायनाच्या जल्यांत एक बरें स्तोत्र गायन आमी आयकता आनी जायते फावटी तें गायता. दावीद रायान बरयलें तें किर्तन स्तोत्र. सुमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना, सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, हें स्तोत्र दावीद राय आनी देवा मदें आसलो संबंद, दावीद रायाक देवाचेर आसलो बरवोसो आमकां दाखयता. पूण जायते दिसा आदीं हांव वचून आसतना एक भुरगो हें कांतार हें गायन ताणें चेंज केलें आनी तो अशें गायन करून आसलो. मोबायल म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना, मोबायल म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना. बरो नेटवर्क आसा थंय, मोबायल म्हाका आपोवन व्हरता, फेसबूक वॉट्सअप इंस्टाचेर मोबायल म्हाका विशय दिता. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, हांवें एक आमच्या जिवितांत नदर मारतना म्हाका दिसलें आमी देवाचेर भरवोसो दवरच्या बदलाक मोबायलाचेर भरवोसो दवरून आसा. कालच्या दिसा न्यूजपेपरार एक न्यूज आयलो. गूगल मॅप 3 भुरग्यांक ब्रिजांतावन सकल उडयता. ब्रिज तो वाट दाखयता आसतना ब्रिजाचेर व्हरता, ब्रिज अर्दीच आसता, पूण ते भुरगे गूगल मॅपाचेर बरवोसो दवरतात आनी वेतात आनी तांचो जीव होगडायतात. आज आमी देवाचेर बरवोसो दवरच्या बदलाक मोबायलाचेर बरवोसो दवरून आसा. थोडी सोऱ्याचेर बरवोसो दवरून आसता. कश्ट दूख येतना सोऱ्याच्या फाटल्यान, आनी थोडी काम जाला तांचो बरो गवळी, काम पयशे मेळतना तांकां मेळटा बरवोसो, देव नाका जाला. आनी थोड्या भुरग्यांक स्टडी ट्युशन जाला बरो गवळी, बरो मार्क्स मेळतना म्हाका विशय मेळटा, बरे मार्क्स मेळटा, बरें स्टडी मेळटा, थंय म्हाका आपोवन व्हरता. आज आमी देवाचेर बरवोसो दवरिनासतना संवसारी वस्तूचेर बरवोसो दवरून आसा. म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जायते वर्सां आदीं एक
दादलो पिडेंत आसलो आनी त्या दादल्याक पळोवंक एक स्त्री गेली आनी ती स्त्री दादल्याक विचारता भावा कितें जालें आनी तो म्हणटा पोटाक दूख आनी ही स्त्री त्या दादल्याक म्हणटा भावा जागृत राव जायते दिसा आदीं म्हजो शेजारीक पोटा दूख आयलें हॉस्पिटलाक गेलो थंयच तो मेलो जायते दिसा आदीं आनीक शेजारी पोटा दूख आयली आनी हॉस्पिटलाक गेलो तो परत येवंक ना हॉस्पिटलांतच आसा त्या देखून तूं जागृत राव आनी अशें म्हणून ती फाटीं वेता दुसऱ्या दिसा तिका न्यूज मेळटा तो दादलो मेलो आनी तो डेथ सर्टिफिकेटीन आसोता तो कशें मेलो पोटा दुखेन मेलो कशें मेलो हार्ट अटॅक जावन मेलो टेन्शनार तो मेलो म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जायते फावटी आमी उतरांद्वारे एकामेकांक भरवोसो दिवच्या बदलाक आमच्या उतरांद्वारे आमी दुसऱ्यांचो भरवोसो पयस करता आज आमी उतरांद्वारे एकामेकांक भरवोसो दिवंक जाय आमच्या दोन मोगाचीं उतरां उलोवन भरवोसो दिवंक शकता तोंडार एक हांसो दवरून आमी भरवोसो हाडूंक शकता बरें काम करून भरवोसो हाडून दिवंक शकता एक बरयणार अशें बरयता इफ यू कांट लायट ए कॅन्डल इन समबडीज हावस डू नॉट वरी डू नॉट लायट बट do not put out the candle which is already lit in their house. If you can't bring a smile on somebody's face, do not worry. But do not take away the smile which is already on their face. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो दुसऱ्याच्या जिवितांत उजवाड हाडूंक जायना तर प्रॉब्लम ना आसलो उजवाड पयस करचें काम आमी करचें न्हय दुसऱ्याच्या तोंडार हांसो हाडूंक जायना तर प्रॉब्लम ना दुसऱ्याच्या तोंडार आसलो हांसो आमी पयस करचें नाका आज देवाचेर भरवोसो दवरुया आनी तोच भरवोसो एकामेका सांगाता वांटून घेवया आमेन सगळीं उबी रावया निराशीपणान दुखांची येतल्यांक आमी बरवोसो दिवंक बरवोशाची मनशां जावंक आमकां देवाच्या सादाराची गरज देवाचेर रुजपात येवन आमच्यो गरजो आमची मागणी आमच्या बापा मुखार घालुया बागीबोन फ्रांसीस शावेरान निराशी जालोल्या भावा भयणांक बरवोशान जिवंक शिकयली आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी बागीबोन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन तांच्या पावलांनी चलूंक आनी अशें आपलें मुन्यारीपण फलादीक करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया बागीबोन फ्रांसीस शावेरान समाजाचे देगेर आसलोल्यांक ओनीत संस्थोल्यांक आनी नेणारांक देवाचो मोग दिलो आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी बागीबोन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची प्रेरणा घेवन मोग शांती आनी एकचार समाजांत हाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया Amche
आमच्या कुटुंबांत सदांच बरवसो आनी बाबार्थ जिवाड आसूंक बागीबून फ्रांसीस शावेरान जिवितांत येतोल्या आडकोळींक फुडो केलो तसोच कुटुंबाचेर उपरासतलीं वादळ मोडां कारजीदारपणान फुडो करूंक बापाची कृपा दर एकल्याक मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेतल्या दर एका बाबा भयणीन बागीबून फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनांत दवरून प्रवचनान मेळ्ळो संदेश आपल्या जिवितांत जिवंक बरवसो दितोलीं मनशां जावंक बापाचो आदार मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गींच्या बापा, ह्यो गोरसो आमी तुज्या मुखार दवरता. आमच्या मनांत आमच्या काळजांत आसलेल्यो गोरजो तुज्या मुखार आमी हाडटा. आमचें निराशीपण पयस कर आनी आमकां बरवसो फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमची सगळी गुपेचिन्ना, आमची सगळी गोठी दुका, आमचे अवघे, आमची कासा, हे तुकाच वेगळं गावून या. तुझे भेटी बरी सगळे जावूंक आमी उंड्याचे कुडके, तशे जावं सोऱ्याचे बेंबे, बेसमत कोतीन आमचे आवडे. तुझे भेटी बरी
मोच्या बाबा भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सर पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाल काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कुरपेचें बळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकाय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रोसलें. ताचेच वरवीं नवें आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसणां आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा तारोण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सोंता भक्तांची सोबा. देखून सगल्या देवदूता सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर फुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गोट पर गोटुया. Body, oh, boy,
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडांनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटसडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाची माई सगती तिच्या पोती भाग्यवन सुसे, भाग्यवन दोमदुतां, भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आनी सौर काणी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. निराशीपणान जियेतल्यांक, समाजाचे देगेर आसलोल्यांक आमच्या बऱ्या उतराचो पोरजोळ, आमच्या बऱ्या कोरण्याचो उजवाड आमी वांटूंक आनी फाकूंक आमी सगळे आमच्या बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां बोगूस आनी आमकां तळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वर्षान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दियात. देवाची श्री संसाराचे पाप काडटले आमची काबूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप काडटले आमची काबूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. बाबा भयणीनो,
कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. कोमयाव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
भयणीनो, ह्या वेळार जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी तो आमकां ताचे कुरपेन भरता. ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपूया आनी आमच्या ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवाजुया. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. सोर पुदवेदार देवा आमच्या दोयाल बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान बोल्लें. तुज्या मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सोरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सगळे आमी बसूया. बाबा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या पाद्री रोमियो गुदिनो, तशेंच प्रवचन करतल्या डेव्हिड फेर्नांडीस आनी सह बलिदानान वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी. सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन आमी पेंडल घातलेले आसा, थंय वचून तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते 12:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 मेरेन. 28 नोव्हेंबराचे 28 नोव्हेंबर इंटर रिलिजियस मीट जातली सकाळीं 9:15 वरांचेर. म्हणटूच राय दवरची. त्या दिसा 9:15चे मीस आनी 11 वरांचे मीस हांगासर आसचे ना, पूण 12:15 हांगासर मीस आसतले. इंटर रिलिजियस मीट हातून वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. तशेंच आमचे पिडेस आनी दिव्यांग भावा भयणांक खातीर मीस आसतले सांजे 3:30 वरांचेर. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक सगलीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तकल्यो भागोयात. सोर पदवेदार देव कोणवाळेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवायची वळख तुमकां फावो करूं. भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कोरद्यांनी थिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाल देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सोवेन सदां आसूं. वचून येयात, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगलीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें, देखून जो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासा आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुमच्यो खासगी मागणी, तुमच्यो गरजो ह्या वेळार बापाक उबार. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे
बापाक वकांटाव आमेन.